हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बरी आहा एकदम मस्त अशी. तर न्ही सगळ्या वाटेच्यान पळयात वत मारता, खंयी गेले न्ही अशें करून वत घरांक बी सगळ्या वत मारता. सो ताका लागून न्ही जागो परफेक्ट सोदपा पडटा. विडियोज आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करतले जाल्यार. सो गुड इवनिंग. हेकाच लागून म्हणटा की सांजची न्ही आतां ऑलमोस्ट 4:15 सुमार जाल्या आनी आयच्या दिसाचो विडियोज आसा पळय तो हांव आतां सांजचो स्टार्ट करता. सकाळच्यान विडियो बीच आसा पळय न्हू तो कांयच शूट केलोच ना. फाटल्यान खूब वत मारता न्ही, ताका लागून असं करून धरलं न्ही तोंड बी सगळें काळें येता. सो आयजच व्हिडिओ लेट स्टार्ट केला अशें ना. तुमकां तर खबरच आसा फाटले 1-2-3 दीस जाले न्ही व्हिडिओ हांवें शूट बी करूं ना आनी तुमच्या वांगडा व्हिडियोज जे आसा पळय ते शेअर बी शूटच करूं ना, कितें शेअर करतलें न्ही अशें म्हणून. सो हांव कितें करता, चड जे आसा पळय न्हू तो स्ट्रेस असो करना. जशें पॉसिबल जाता जेन्ना जेन्ना शूट करप तेन्ना शूट करता आनी तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो रिजन तर तुमकां ऑब्वियस खबर आसा कित्याक लागून व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते अशें करून लेट जाता जावं येयना तशें मदीं मदीं. तें रिजन तुमकां हांवें पयलीं बीन एक्सप्लेन केलां. सो परत आनी तेंच रिपीट करीत बसना. तर आयज आसा फ्रायडे आनी आतां न्ही सांजची 4:15 सुमार जाल्या. मेन म्हटल्यार न्ही म्हाका न्ही तुमकां एक अपडेट दिवपाचो आशिल्लो की खूब जाणांनी कमेंट करतात आनी इन्स्टाचेर मॅसेजीस बीन करतात की तांकां मसाल्याक लागून माल मसालो जो आसा पळय न्हू तो हालीं दिसांनी कितें जालां खबर आसा. पयलीं न्ही भयण बीन आसताली पळय न्हू तेन्ना अशें करून न्ही ते सावड्ड्या बीन अशें करून व्हरून डिलिवरी दिताले खंय जावं अशें खंय लागीं आजूबाजूचे एरियाज आसा पळय न्हू तेन्ना ते दिताले. आतां भयण नासल्या कारणान न्ही म्हाका न्ही पॉसिबल जायना मसालो जो आसा पळय न्हू तो अशें करून डिलिवरी बीन दिवपाक, होम डिलिवरी बी व्हरून दिवपाक जावं खंयी अशें करून मार्केटान बी व्हरून दिवपाक. सो ताका लागून न्ही मसालो जो आसा पळय न्हू तो फक्त न्ही म्हाका कितें करता, जे कोण रेगुलर कस्टमर आसा पळय ते घरा कडेन बी येवन व्हरता पळय तांकां दिता किंवा सावड्ड्या बीन अशें करून अमकी एक प्लेस आसा शॉपार जावं खंय दवरुपाचें आसता पळय सो थंय व्हरून दवरता. ती न्ही अशें करून कोरियरान बी घालना मसालो जो आसा पळय न्हू तो, कित्याक की तिका तें सगळें न्ही पॉसिबल जायना. घरा कडेन सगळें मागीर मसाल्याचें सगळें काम करून तें सगळें घालप बिलप तिका पॉसिबल जायना आनी डेली मार्केटान अप एंड डावन बी करप. सो आमी बी आसल्यार एक ओके जाता आशिल्लें. बट म्हाकाय बी हांगच्यान थंय तिजो बिजनस सपोर्ट करपाक न्ही खूब म्हणजे डिफिकल्ट वता. सो ताका लागून न्ही सद्याक तरी मसालो जो आसा पळय तो घरा कडल्यान कोण व्हरता जर सावड्ड्या जे कोण अशें करून मार्केटान बी येवन व्हरता पळय न्हू तेन्नाच मसालो जो आसा पळय तो दिता. खूब जाणां म्हाका कमेंट करतालीं की मसालो जो आसा पळय न्हू तो आमकां तूं कोरियर कर, कोरियर चार्जीस बी जे कितें आसा पळय ते आमी पे करता अशें म्हणल्यार घेता ते. सो कितें जाणा, क्वॉन्टिटी जर मसाल्याची चड आसा न्ही जाल्यार आमकांय बी बरें दिसता की डिलिवरी जी आसा पळय न्हू ती दिवपाक. क्वॉन्टिटी खूब कमी आसली की ना ते डिलिवरी चार्जीस जे आसा पळय न्हू ते आनी मसाल्याचे चार्जीस जे आसा पळय ना आमकां परवडटा. पयर न्ही खूब दीस जाले म्हाका एक सबस्क्रायबरान म्हाजे मॅसेज केल्ली की तूं न्ही आपल्याक हाफ KG मसालो जो आसा पळय तो बॉम्बे धाड, आपूण डिलिवरी चार्जीस बी जे कितें आहा ते पे करता अशें म्हणून. बट तुमी चिंतात हाफ KG मसालो आनी तेजे डिलिवरी चार्जीस म्हाका कांय न्ही तुमकां धाडपाक, तुमी डिलिवरी चार्जीस पे करता जाल्यार. बट कितें आसा तुमकां बीन तो मसालो हाफ KG प्लस डिलिवरी चार्जीस जे आसा पळय ते परवडपाक जाय. म्हळ्यार कितें जाता जितले मसाल्याचे चार्जीस जाता पळय तितलेच ऑलमोस्ट तितलेच सुमार न्ही कोरियर चार्जीस जे आसा पळय न्हू ते जाता. सो बरें दिसना इतले कॉस्टली जे आसा पळय तुमकां पे करपाक न्ही. सो ताका लागून कितें खबर आसा, जर तर क्वॉन्टिटी चड आसा न्ही जाल्यार क्वॉन्टिटी जर खूब आसा न्ही जाल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार डिलिवरी चार्जीस बी जे आसा पळय ते आमी आमच्या हितूंतल्यान घालून पे करून धाडटा. बट कमी जे आसा पळय ते आमकांय बी परवडना. ताका लागून कितें खबर आसा, इतले पयस अशें ना की गोंयांकच दिता, गोंया भायर बीन आसा दिता, धाडल्या बी हांवें खूब जाणां. पण क्वॉन्टिटी चड जी आसा पळय न्हू ती आसा जाल्यारच धाडटा. सो आनी होम डिलिवरी म्हाका खूब जाणां विचारतालीं की हांगा दिता थंय दिता का, म्हळ्यार अशें करून गोंयान कोणें म्हाका मडगांव सांगलें, कोणें म्हाका पर्वरी सांगलें. बट अशें करून होम डिलिवरी जी आसा पळय ती पॉसिबल जायना. इफ सपोज तुमी जर चड क्वॉन्टिटी घेता न्ही जाल्यार अशें करून कोरियर बी करून धाडपाक न्ही बऱ्याक पडटा. सो म्हाका हेच जे आसा पळय तो मेजर अपडेट जो आसा पळय तो तुमकां दिवपाचो आशिल्लो. कितले गरमी जाता न्ही. सो भायर वारो बी बंद आनी सकाळच्यान जो आसा पळय न्हू भायलो वेदर न्ही असोच आसा दाखयता तुमकां.
सकाळच्यान वत म्हणून ना, आयजूच न्ही, कालच्यान परच्यान वेदर जसो बीन तसोच आसा, वत अशें म्हणून नाच. मातशें मोदी एक 5 मिनटां खातीर येता, मागीर न्ही वेदर कंप्लीट न्ही असोच जावन रावता. आतां जस्ट तुमकां हांवें हांगा उबें रावलें तेन्ना दाखयल्लें पळय कशें तोंडार वत मारतलें. आतां कांयच ना, सगळो वेदर जसो बीन तो असोच 2-3 दीस जाले. आयज 3rd डे मे बी. ओके, सो आतां सांज जाली, चायेचो टायम जालो आनी थोड्या टायमान चायेची गडबड जी आसा पळय न्हू ती आयज आसा हो सांजचो. सो पळोवया च्या कर म्हणटा काय कितें कर म्हणटा तो, कित्याक की म्हणल्यार अशें करून गरमी ना, ह्युमिडिटी भरपूर आसा, सो ताका लागून न्ही अशें करून स्वेटींग बी खूब जाता. बट गरमी अशी ना आयज, कित्याक की वत ना न्ही ताका लागून. सो पळयता च्या बी मे बी कर म्हणटलो, कित्याक खूब दीस जाले अशें करून गरमेक लागून च्या बी मोस्टली अशी सांजची करपाकूच आसना. सो असं दाखयना, मेळयता तुमकां. खूब दिसान हांव बी मेळ्ळा न्ही, खूब दिसान ताका बी मेळयता. आयज झाडां उदक घालतले. सो पळयात हांगासर कितें पळयत लग्नाक जी कार्डां येता पळय ती कार्डां आमी अशी करून बी यूज करता. जेन्ना करंट आसना पळय न्हू तेन्ना वारो घेवपाक. कोणालें तरी लग्नाचें एक कार्ड खूब दीस जाले हांव हेच यूज करता, अशें करून हें घेवपाक. खूब दीस जाले हाय बी काय म्हणून तुवें पळयत कितें. हॅलो न्यूज आमगे कितले दीस जाले हेच चालू आसता, फकत न्यूज न्यूज, काय ना, तेच रिपीट करता. कितें हिस्ट्री आनी जॉग्राफी तेच सगळें, काय पळोवन बी काय फायद ना. सो 4:30 जावपा येयली. च्या करपाचें आयज नाका. हे बरें मरे तुगेलें डिमांड. पळय आयज अशें म्हागेलो मूड आसा कितें करपा अशें म्हणून. भूक लागली अशी. आपूण बी खातो म्हणटा तूं, कितें करता तितलें करते कर. सो चला 4:30 जाली, पळोवया कितें करप जाता तें. सो हांगसर न्ही दूद थोडेशें आशिल्लें तें हांवें तापोवन घेतलां आनी फायनली खूब अशें डिस्कशन करून करून च्यावेचेर पावलो. ताका च्या जाय खंय, ती बी दुदाची. तर हांगासर च्या करपाक दवरल्या. मोस्टली कशें आसतना जेन्ना पळय आमकां दोगांयकय जावं कोणी येता तेन्ना बीन जावं आमच्या घरा सावड्ड्यांनी च्या जी आसा पळय ती सदांच दुदाचीच आसता. जेन्ना दुदाची च्या करता पळय तेन्ना मोस्टली न्ही आमी दुदाचीच करता. मागीर कशें इल्लेशें उदक घालून दुदानच सगळें अशें करून जी च्या करता पळय दुदाचीच जाका च्या म्हणटा पळय ती तशीच च्या करता. बट हांकां न्ही हांगासर उदक घालून च्या जी आसता पळय ती आवडटा. म्हटल्यार कशें खबर आसा हांकां न्ही हांगासर च्या कशी, आमी कशें 75% दूद आनी 25% उदक अशी करून च्या, आमची मोस्टली अशी च्या आसता. 75 to 80% जे आसता पळय तें दूद आसता आनी थोडेशें उदक घालून च्या करतात. हांगासर हांकां कशी लायक जाणा च्या, हो म्हाजो घोव असो पिता, जितलें उदक तितलेंच दूद घालून जी आसा पळय न्हू ती च्या. 50-50 अशें तेजें. ताका चड दाट बी नाका आनी पातळ बी नाका अशें. बट हांगासर हांवें आमच्या ह्या सायडीची फॅमिली जी आसा ती पळयल्या 75 हय एक 70% न्ही उदक आनी उरलेले 30% दूद घालून खूब लायट खूब पातळ च्या करता. च्या पावडर बी खूब कमी यूज करता. म्हाजी तशी ना, म्हाका न्ही च्या पावडर बी खूब घालून दूद बी खूब घालून दाट तशी जी च्या करता पळय तसली च्या आवडटा. म्हळ्यार हांव पयलीं पिनाशिल्लें, आतां पिता पळय न्हू तेन्ना हांव तशी पिता. हेका बीन हांवें आतां तें 70% उदका वयल्यान न्ही हांवें 50% उदकाचेर हाडला, मागीर 50-50 अशें. ताका बी जाय दुदाची च्या, पण खूब दाट बीन पिता तो हांव जेन्ना म्हाका लागून बी करता पळय तेन्ना पिता. पण एका एकल्याक जेन्ना आसता पळय तेन्ना अशी करपाक पडटा च्या जी आसा ती. खूब जाणांगेर खूब भशेन च्या करता. अशी म्हणटा न्ही आमी दूद घातलें उदक घातलें च्या पावडर साखर घातली च्या जाली अशें म्हणून. तशें आसना, एक एकल्याक एक एक भशेन च्या जी आसता पळय ती जाय आसता. व्हडल्या ते बीन केन्ना आमगेर येयले न्हू अशें म्हणटा तुजी बाबा खूब दाट खूब कडक च्या ती पिवपाकच जायना म्हणटा. च्या जी आसा पळय म्हाजी दुदाची ती खूब दाट अशी, म्हळ्यार चड अशें दूद घालूनच च्या जी आसा पळय ती लायक आमी कॉफी बी कशी करता तशी. सो पळय हांगासर आतां ही जी च्या जी आसा पळय ती शिजपा लागल्या. तुका हांगासर हेका न्ही थोडेशें आतां दूद आनी थोडेशें उदक मिक्स जी आसा पळय ती च्या. आयज तो एकलोच पिता म्हणून इतली पातळ जी आसा पळय ती. नाजाल्यार हांव बीन आसा न्ही वाट्याक जाल्यार म्हाजी मातशी दाटच आसता च्या जी आसा ती. हांव हेच दुदान च्या पावडर आनी साखर घालून शिजयता आशिल्लें उदक बसून घालनासतना.
मातशी म्हणल्यार अशी की इल्लीशी च्या पिली न्ही ती पिल्ले सारकी दिसपाक जाय म्हाका अशें. ती खूब पातळ बी पिवन म्हाज्यान जायना, ते कोडू लागता आनी ते दूद म्हणल्यार अशें टेस्टूच येना उदकाचें अशें लागता न्ही. सो ताका लागून हेज्या खातीर आयज स्पेशल पातळ च्या. लोक स्पेशल दाट च्या पिता, हेज्या खातीर आयज स्पेशल पातळ च्या. सो ही हांगासर हेजी च्या जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा. ही पॅत हेज्याहून पातळ आनी च्या लोक पिता, म्हाज्यान जायना पळोवपाकूच ती च्या म्हणपाक बी म्हाका दिसना. सो आयज मातशें एक्स्ट्रा जालें ताका. गेलें चड जालें म्हणनाका, तितलीच जाली ती. ओके आयज तूं पित तसली केल्या, मातशी दूद आनी च्या पावडर कमी घालून. बिस्कीट हाडूं? ओके. च्या बीन जाली आनी तुमकां म्हाज्या तोंडाक पळोवन कळत आसतलें हांवें एक न्हीद बीन काडली. सो कितें जालें जाणा, च्या पिवपाक बसलेलें आनी च्या बी पिली. मागीर म्हाजी तकली सामकी अशी दुखपाक लागली. दनपारच्यान तकली मातशी दुखताली बट अशी खूब अशें ना. बट मागीर तकली अशी दुखपाक लागली. म्हाका म्हणपाक लागलो तूं मातसो रेस्ट घे अशें म्हणून. मातशें न्हिदलें, चड ना, एक 15 मिनटां सुमार मातशी न्हीद काडली. तकली मातशी आतां कमी अशी जाल्या. म्हणल्यार कितें जाता जाणा दिसा गरमेन बीन तकली बी दुखपाक लागता, गरमी जावन आनी सेकंड थींग म्हळ्यार आयज हांव कितें केलें, माथ्यार घाल्ले केस धुल्ले. सो ड्रायर बी कांय मारूना आनी तशेंच न्ही ओलेच केस गरम जाता म्हणून बांदले. सो मे बी ताका लागून तकली जी आसा पळय ती दुखपाक लागली आसतली. सो सामकी तकली दुखपाक लागली म्हणून न्हिदलें 15 मिनटां. तोंडाक पयल्या कळटा आसतलें न्हिदून जस्ट आतां सुटलें अशें म्हणून. लोक जेवन खावन न्हिदता, सुसेगाद उठून च्या बी करून पिता आनी आमगेर म्हागेलें आयज उलटेंच. जेवन खावन च्या बी पिवन सुसेगाद आतां ह्या टायमार न्हिदून उठला. जस्ट तकली न्ही खरेंच खूब दुखपाक लागली. सो ताका लागून अशें हें जावपाक लागलें जाल्यार हांगच्यान सामकी फटपाक लागली सारकी तकली, कणकणटा म्हणटा त्या भशेन. सो ताका लागून न्ही मातसो रेस्ट घेतलो. नाजाल्यार अशें करून थोड्यांक संवय आसता पळय न्ही की जेवलें म्हणटा दनपारचें डेली 5 मिनटां जायना मातशें तरी न्हिदपाक जाय. तशी संवय ना की ना न्हिदपाक जायच अशें म्हणून. अशें करून केन्नाय कितें बरें ना, जिवाक बरें दिसना, तकली दुखता कितें जाल्यारूच अशें करून मातसो केन्ना रेस्ट घेवपाचो. तो बी खूब कमी अशें रेस्ट बी घेवप आसा तर न्हीद बी लागत ना, संवय ना न्ही. सो न्हीदच लागना आनी तें दनपारचें जर केन्ना अशें करून न्हिदलें मागीर रातचें न्हीद पडना. सो ताका लागून न्हिदपाक बी वचना चड अशें दनपारचें. हांव मातसो रेस्ट घेवन उठ्ठा म्हणल्यार हेणें भायर कितें कितें थोडेशें निवळ बिवळ करपाचें आसलें तें केलें दिसता. जस्ट एक 15 मिनटांच बट स्टील हाणें कितें कितें केलें. आनी भायर न्ही सद्दां सांजचो टायम जालो की इवनिंग टायम जालो की सामको काळोख जाता, वयर बी काळोख जावन येता, धमटी जाता आनी वारो बी सुट्टा. अशें दिसता डेली की हां आयज तरी पावस पडटलो, आयज तरी पावस पडटलो म्हणून. पावस जो आसा पळय तो डेली फटयता, पडत ना. सो आयज झाडांक उदक बी घालपाचें आसा, घालतलो हांव आतां. सो तें सगळें मागीर आनी तें सगळें जर तुमकां खबर आसा झाडांक उदक बी घालता खुबदां तुमी पळयलां. सो तें बी आनी कांय शूट करचें ना. जस्ट न्ही हो व्हिडियो हांगासरूच एंड करता कित्याक की मागीर तकली न्ही दुखताली मातशी कमी जाल्या पण अजून कंप्लिटली थांबना. असं करून मोबायलच जर घेवन कंटिन्यू रावले बी न्ही मागीर आनी सामकी दुखपाक लागतली. सो मे बी दोळ्यान बी आसूं शकता किंवा गरमेन बी आसूं शकता. सो ताका लागून मातसो तकलेक आनी दोळ्यांक रेस्ट. सो ताका लागून व्हिडिओचो सगळ्यांत हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावा. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरता. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलत मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.